किंगफिशर वॉइस ऑफ गोवा हे सर्ती खातीर ऑडिशनाक शेनवारा सावन सुरवात जाली. पुराय गोंयभर ह्या सर्तीचें ऑडिशन जातलें. सगळ्यांत पयलीं शेनवारा मेर्शेच्या आलवा रेस्टॉरंटात ऑडिशन जालें. प्रुडंट ह्या सर्ती खातीर मिडिया पार्टनर आसा. किंगफिशर वॉइस ऑफ गोवा सर्ती खातीर मेर्शेच्या आलुआ रेस्टॉरंटान ऑडिशन जालें. 18 ऑक्टोबराक वास्कोच्या टुरिस्ट हॉस्टेलान, 25 ऑक्टोबराक म्हापशेच्या ग्रीन पार्कान, 27 ऑक्टोबराक मडगांवच्या BPS स्पोर्ट्स क्लबान ऑडिशन जातले. ऑडिशनाक सांजे 5 वरांचेर सुरवात जातली. सगळ्या सर्तकांनी 4 मेरेन सुवातेर येवचे अशें आयोजकांनी कळीत केला. सर्तीची 1 नोव्हेंबराक वेर्णे सेमीफायनल आनी 9 नोव्हेंबराक मडगांवां फायनल जातली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मडगांव वाठारांतल्या 2 वॉर्डांत कोयर एकठांय करपा खातीर ऑनलायन यंत्रणा चालीक लायतले. सध्या पणजे हो प्रकल्प पुरायपणान चालीक लायला. ह्या प्रकल्पाची म्हायती दिवपाक शुक्रारा मडगांव पालिकेंत कार्यावळ जाली. तशेंच घराघरांतल्यान सुको आनी वोलो कोयर कसो एकठांय करप हाचेर म्हायती दिवपी कार्यावळ जाली. थोडे बिल्डिंगांनी थोडे लोक आहा ते तुमकां टॅक्स फारीक करतात, थोडे फारीक करनात. पूण आमी कितें जाता, आमी तें मॅपींग जातकीर तुमकां कलरा वयल्यान कळटा. जे पळय ग्रीन आहा न्ही ते तुका टॅक्स फारीक करता. येलो आहा तातूंत थोडे फारीक करता, थोडे फारीक करिना. आनी जे रेड पळय आहा न्ही ते सगळें बिल्डिंगूच फारीक करिना टॅक्स. शॉपाचो ऑफिसाचो फोटो काडटा आनी 3 पॅरामिटराचेर आमी मॉनिटर करता. एक हावस टॅक्स तुमचो आसता, दुसरो ट्रेडिंग लायसन्स आसता आनी तिसरें तुमगेलें सायन बोर्ड, रायट. आनी तिगांचे एविडन्स कलेक्ट करता आनी सिस्टमान भितर घालता. सुको आनी ओलो कोयर घरांनीच कसो वेगळो करचो हाची म्हायती लोकांमेरेन पावोवपाचें काम नगरसेवकांक दिलां. मडगांवच्या नगरसेवकांक हे विशीं म्हायती दिवपाक शुक्रारा खासा कार्यावळ जाली. मडगांव पालिका वाठारांत 45,000 घरां नोंद जाल्यात. ताका लागून पालिका प्रशासना कडल्यान 90,000 ल्हान कोयरा पेटी आनी 400 व्हडल्यो कोयरा पेटी मागयल्यात अशें मुख्याधिकारी दिपाली नायकान सांगलें. हांव म्हज्या लेवलाचेर म्युनिसिपालिटी वील बी हॅविंग वन प्रोग्राम 16 तारखेक आनी मागीर हे सगळे वॉर्डाचे तांणी आमकां 20 तारखे पर्यंत प्रोग्राम चार्ट चॉकआउट करून दिवपा जाय. प्रत्येक कावन्सिलरान आपली प्लेस, वेन्यू, टायम आनी आपल्याक कोण कोण हे कशें स्टाफ सेग्रिगेशन जाय तें आमकां बरोवन दिवपा जाय. मागीर हांव त्या प्रमाणे तशेंच अशें तांकां अलॉट करतलें आनी तांचे प्रोग्राम जातले. आनी तांकां हांवें टायम 30 ऑक्टोबर पर्यंत दिल्लो आसा. जाल्यार तांणी एक वीक वाडोवं येता. 5 तारखे पर्यंत नोव्हेंबराच्या तांणी सगळें कंप्लीट करपाक जाय. रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर. आतांच्या काळात खेळा भावना आत्मसात करप खूब गरजेचें अशें राज्यपाल भारत वांचून म्हळां. 17व्या जिनो खेळ पुरस्कार भेटोवपाच्या कार्यावळी वेळार तो उलयतालो. खेळांत जिखप तशेंच हार सोंसपाची तांक खेळगड्यां मदीं आसपाक जाय अशें राज्यपालान सांगलें. गोंय खेळा पत्रकार संघटनेन जिनो फार्मास्युटिकल्साच्या पालवान हे पुरस्कार शेनवारा पणजे भेटयले. The next is the best coach trophy that goes to Mariam and I. That's your contribution. And that's the award for the best team. So men say, please come up and occupy your place. My request the sensibility of sports and physical education. Brings down the curtain. We also need to build sportsmanship in our youth, and as someone said, sportsmanship for me is when a guy walks off the court and you really cannot tell whether he won or lost when he carries himself with pride either way. There are obstacles and inadequacies which need to be overcome. We must have scientifically evolved, integrated institutional arrangements and an enduring strategy for the development of sports and games. We must also introduce new courses in higher education for this purpose. In-depth studies and extensive research should be undertaken to enable us to move forward in a bigger way by scientifically promoting these activities. Our educational institutions must provide better opportunities for learning the various sporting skills and methodologies that are essential to achieve higher standards. Now we find the players taking to sports such as chess, table tennis, squash, swimming, diving, etc. And we thought
that when this sports person in different field win laurels for Goa and the country, it is time to recognize their talent so that they get enthused and start to do still better in the years to come. I can only assure here that we pledge to continue to support the deserving sports person and help them in whatever way possible to continue their excellent performance. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.